GEC ग्राउंड फार्मागुडे हांगा शंखनाद महोत्सव ह्या जाग्या वयल्यान तुमकां सगळ्यांक परत एकदा एक नम्र विनंती करता। सगळ्या गोंयकारांक एक आनंदाची आणि खुशीची खबर आसा। हे 3 दीस 17, 18, 19 हांगासर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती जाली आणि 30,000च्या पेक्षा जास्त 20,000 30,000 अशी दररोज हांगासर उपस्थिती आसताली। आणि ह्यान फुडें ह्या खातीर अशा प्रचंड लोकांच्या खास आग्रहा खातीर हांगा जे एक्झिबिशन आसले, जे शस्त्र अस्त्र प्रदर्शनाचे एक्झिबिशन आसले, जे शास्त्रते जागृत जाता, जे शक्ती जागृत जाता, असे जे शिवकालीन शस्त्रांचे प्रदर्शन आसले, हांगासर शंभूराजान जे बांधलेले ते साखळदंड आसले, हे सगळे पुढे 3 दीस खास गोंयकारां खातीर चालू उरतले। 3 ते 7 या सांजेच्या काळान तुमकां येवन हांगासर भेट दिवं येता। तुम्ही सगळ्यांनी मुजरत येवचे अशी तुमकां सगळ्यांक नम्र विनंती आसा, हाचो लाभ घेवचो। आणि त्याच बरोबर जे ऑपरेशन सिंदूर जाले, त्या ऑपरेशन सिंदूरच्या टायमार जे आमचे सैन्य लढले, सैनिक लढले, तांणी पाकिस्तानाचेर हल्लो केलो, तांकां जबरदस्त धक्को दिलो, असे सगळे चालू असताना आमचे योगदान आमी कितें म्हणून विचार करताना एक आध्यात्मिक बळ तांकां पुरवचे म्हणून हांगासर शतचंडी यज्ञ जातलो। राष्ट्रप्रेमी नागरिक सगळ्यांक विनंती आसा की तुम्ही मोठ्या संख्येन हांगा येवचे, आपले योगदान दिवचे, प्रार्थना करची, आपल्या सैन्याचे रक्षण जावचे, संरक्षण जावचे, तांकां उत्तम आरोग्य लाभचे आणि आमच्या देशाची विजयी पताका ही पुढे फडकत रावपाक जाय। आणि ह्या खातीर हो शतचंडी यज्ञ फाल्यां 4 ते 8 ह्या सांजेच्या 4 ते 8 वरांचेर आसतलो आणि एक्झिबिशन 3 ते 7 अशें आसतले। हांगासर मुजरत फाल्यां येवचे आणि त्याच बरोबर 20 तारीख फाल्यां, परवां 21 आणि 22 असे 3 दीस हे पूर्ण यज्ञ चालू आसतलो। मदले जे 21 तारखेक परवां सकाळी आणि सांजचे असे 2 सत्राचेर यज्ञ चालू उरतलो आणि 22 तारखेक हो यज्ञ सकाळच्या टायमार म्हणजे दनपार पर्यंत सोंपतलो। त्यामुळे पूर्णाहुती ही दनपार पर्यंत जातली। त्या सगळ्या जांकां ज्या टायमार येवपाचे आसा तांणी येवचे, पण एक दीस तरी किमान तुम्ही हांगा भेट दिवची। जे नेते आसा, वेगवेगळे संघटना आसा, शिवप्रेमी संघटना आसा, जांकां ही संधी मेळूंक ना किंवा जे हांगा येवन गेल्ले तांचे नातेवाईक मित्र मंडळी, हांकां सगळ्यांक सांगा गोंयकारांक ही मोठी संधी आसा। पयले फावट हांगा असो न भूतो न भविष्यती असो शंखनाद महोत्सव सनातन राष्ट्राचो हांगा जाल्लो आसा आणि हाचो फुडलो भाग जो आसा हो 3 दीस त्यामुळे वाढलो, खास लोकांचो आग्रह म्हणून। तर तुम्ही हाचो लाभ घ्या, ही माहिती जाणून घ्या आणि आमची जी वेबसाईट आसा सनातन राष्ट्र महोत्सवाची यूट्यूबाचेरूय हे उपलब्ध आसा, ताका व्हिजिट करा, थंय जाणून घ्या वेळांची माहिती। त्या सगळ्या विषयी परत एकदा आवाहन करता, 20, 21, 22 सनातन राष्ट्र महोत्सव आणि 3 दीस चालू उरतलो। तुम्ही सगळे जाण या शतचंडी यज्ञाक सहभागी जाया, एक्झिबिशनाक या आणि हाचो फायदो करून घेवया। सगळ्या मित्रमंडळींक ही माहिती तुम्ही अवश्य हो मेसेज शेअर करचो, जेणे करून हजारो लोकांपर्यंत हो मेसेज पावतलो आणि मोठ्या संख्येन सगळे लोक पावतले। हे राष्ट्राचे योगदान तुमचे आसतले, इतलेच हांव सांगूं इच्छिता। देव बरें करूं। धन्यवाद। जय शिवराया।